बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नवी आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. सोमलेले बाबा इजदोऱ्यो देवच्या जीवनपणाचो भागीदार कर म्हूण ताच्या ओतम्या बसत मागुया. खालतिकायेन दूख धरून म्हणुया हांव तुमकां म्हजो सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यार हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो गोड अपराध. हे बसत वगैरे सदांच सांगवार मेळ्ळी सगळ्या देवदूतां कडेन भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपद विदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासण्याच्या जिविताक पोवूं. देवा आमच्या मोगाळ बापा तुजे शिवाय तुका मानूंक आमी शकना, पूण तूं काकुती बोन देखून आमची काळजां राख आनी तुजे कुशेचे नीट वाटेन आमकां चलोवन व्हर. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशीम तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेच्या एकपणांत जियेतान रासभर चलयता सस्त्याच्या सस्नंक. जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचो. सर्वेस्परा तुवें म्हाका सगळें दाखोवन दिलें, म्हाका सगळें गोमून आयलें. तेन्ना सर्वेस्परा तांच्यो मांड्यो पळोवंक तुवें म्हजे दोळे उगडले. पूण हांव जाल्यार मारूंक व्हरतात
तसल्या विस्वाशी मेंढऱ्या सारको जालो. म्हजो घात घेवपाक कितें येवजितात तें हांव नकलो जालो. जीव वाचतानाच झाड कातरून उडोवया, जिव्या मनशांचे प्रितुमेवेलो ताका उमटून काडुया. ताच्या नांवाचो पर्यान आनीक उगडास उरचोच न्हय. असली तांची गुपीत कल्पना. पूण तूं सर्वेस्परा न्यायनितीन मनसुबी करताय, कालचा मनाचो तूं ठाव घेताय. तर ह्या लोकाचो सूद घेतलोय तो म्हाका पळोवंक दी, कित्याक हांवें म्हजें सगळें तुज्या हातांत सोडलां. देवाचें उतर हे. देवाचें उडोवकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब आमी गावुया. Q13 तुज्या व्हडत्या नांवाक पान 172. Q13 पेज 172. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. ताचेर विस्वास ठेवतात तांकां सासणाचें जिवीत मेळटा. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. Giova pormane Gesù Cristo ce शुभ वर्तमान. Moima tuga somia. जेजू उलयतालो तें आयकून कांय जाणांनी म्हळें, खरेंच हो एक प्रवादी. दुसऱ्यांनी म्हळें, होच तो अभिषिक्त. पूण हेरांनी म्हळें, अभिषेक गालिल्यांतलो येवंक शकता. अभिषेक देवाचे संस्थेंतलो आनी देवाचे बेथलेम नोगरांतलो येतलो म्हूण पवित्र पुस्तकार ना. अशी ताचे विशीं
लोकां मदें फूट पडली. कांय जाण ताका धरूंक सोदताले, पूण कोणेच ताची रात घालूंक ना. तेन्ना चौकीदार परोप याज्ञिकां आनी फारिजेवां सोरी परतून गेले आनी तांकां म्हळें, तुमी ताका कित्याक धरून हाडूंक ना? चौकीदारांनी म्हळें, हो मनीस उलयता ते भाशेन कधीच कोण उलोवंक ना. फारिजेवांनी ताका जबाब दिलो, तुमी फसवल्यात कितें? वडिलांतल्या आनी फारिजेवांतल्या कोणें तरी ताचेर विस्वास दवरलो म्हूण आसा, पूण हो लोक शास्त्री वळख नासलोलो पाड पडलोलो. तांचे मदें निकोदेम आसलो, जेजूची आदीं आयलोलो तो. ताणें तांकां म्हळें, एका मनशाचें पळयल्या आयकल्या बगर आनी तो कितें करता ताची वळख घेतल्या शिवाय आमचें शास्त्र ताची मनसुबी करता जायत? ताणें म्हळें, तुवें बी गालिलेकार? चवकशी करून पळय आनी तुका कळोन येतलें की एकलोय प्रवादी गालिल्यांतलो उपजो ना. ते आपआपल्या घरा परतले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. Magari tuka Krista. कोंकणी भाशेन म्हणणे आसात, अंथरूण पळय आनी पांय सोड, मूय जाव आनी साकर खा. साकर खातली जाल्यार मूयक ल्हान जावंक पडटा. साकर जेम आसा थंयसर मोव आहा थंय मुयो रोखडीच धांवतात आनी पावतात. देखून आमी जायते पावटी DDT पावडर मारता मेजार चोडना जावपाक, मूय थंयसर पावना जावपाक. आयज जेजू खालते सादे देवाक मानतात म्हूण आमकां सांगतना मारिया आनी जेजू आमकां नमणो. देखून मारियेचे स्तुत गितांत आमी म्हणटा, देव गुरविश्टांक आपटिता आनी खालत्यांक उंच उबारता. फिलिपकारांक बरोवन दुसऱ्या आवेस्परांत मागून पावलो सांगता, देव जावन जेजू मनीस जाता, खालतो जाता, गोराच्या गोट्यान जल्मता. देखून देव ताका उंच उबारता आनी सगळ्यांत व्हडतें नांव ताका दिता. देखून आयज कुर्साक आमी तकली बागायता, देमी मोडटा, कित्याक कुर्सार जेजून आपलो प्राण सोडलो आमचें थारण करपा खातीर. आयज आमी जेजूचेर नदर घालुया. जेजू कडलें खालतें सादें जिवीत कितें तें शिकुया. आनी सायबीण माय आमकां स्फूर्ती देख दिता. ती सादी जाली आनी देवाक मानली. देखून देवान तिका व्हडल्या देण्यानी भरली आनी आपल्या पुताची आवय केली. मारिया आनी जेजू खालती सादी जाली. गोर पोरतेपण पूत बी मिंजास हें सोडुया, खालतो रस्तो चलुया, सादें जावुया. बेठवणेक आमी गायन गावुया. सर्वेस्वरा मानून घे. C303 पान 42. C33 पेज 42.
आमचे मिसाबुलिदान सोर पोदिदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. तुमच्या हातातील बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे केश पवित्र विचार सर्वेस्वर मानून घेऊ. हो कोंबड्या बापा, ही आमची दानां प्रसून जावन मानून घे आनी तुजी विरुद्धल्यो आमच्यो निबोर कुश्यो दया करून तुका खालत्यो जाय शिव कोर. जेजू क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं आमेन. सर्विस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारतात. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपोदिदार आनी सासण्याच्या देवा सर काडले आनी सरताय आमी तुका दिन बसूंक पावो कायदो नितीचो आनी आमच्या कायद्याचो. आमचे कुडीक आमी दोणबण दितना उगडांचें तूं बोळ मोडटाय. आमची मनां उंच उबारताय, वेगवेगळे सुगूण वाडयताय आनी क्रिस्तांव आमच्या सुम्या वरवीं सासण्याचें इनाम आमकां दिताय. त्या जेजू उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दलबार तुजी तोर महिमा वाखणटात. तांचे सांगती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 Darvarazo sorbes mortu, Sorgani sovsar vola, Tuja voi bova, Usorgi tuka zoi zoi, Sorbes poras drzewami, jedna taka sól. Ucorki, 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 ukazuj sól. बाबा खरोच तूं पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून दिली पवित्र करून म्हणून मागता. जावं ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सजून बेतचे आनी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी मुळे हो तुमी समेस्त येयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी मुळे तुमी समेस्त घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आनी सासणीक कोर्राचें हें रगत. पातकांचे बगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडसाक पुरात. भावार्थाचो गुदपर्गो तुया. Sovia Gesù, ami uno gadał, ami e dalsi te pijeda.
जिविताचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडणीची कास तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवं आमकां तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक पितुमेचेर विस्तावलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापाक, कार्डियल फिलिप आमच्या गवळी बापाक, सिम्याव ताच्या आदारी गवळ्याक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वडय. सर्वेस्परा तुज्या चाकरा इजदोऱ्यो अमाराल हाची काकलूत कर. ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपूण वेलोय तसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजो बरोबर तो मेलो तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जीवन जावन पुनर्जीवनपणाचो बोरमास धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर जळीत मुखार पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता. अंकवार मारी देवाची माय सांगाती तिच्या पोती झुजे भाग्यवन धर्म दोता आनी सोर काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोतवेदार बापा सरबंधन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससना. खालतें सादें जिवीत आनी मागणें देवाक मानता. हे सादें आनी खालतेपणान देवचे मागणें म्हणून आमची गरजो बापाक उबारुया. आमचे बापा तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज करता येवं, कशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत आसा. आमचो दिसपटो गिरायक आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मागोस नी आमकां ताल्लें पळोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत समस्कार आमकां दी. सगळींच्या सुवागणी आमच्या सरणाराक जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमाशान त्रेकता तर आमकां तुज्या उदका कुदेन सर्व पातकांनी सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुतांक म्हणें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भोवताचे दिश्टगाक आनी तुजी खुशी परमणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जेत आनी राजभर चलयता ससण्याच्या ससनांक. सुम्याची शांती सदां काल तुमची सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप करतले आमची कबूल कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप करतले आमची कबूल कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. जेजू खालतो सादो जाता आनी ह्या उंड्या रुपान आमचे मदीं येवन वाटसऱ्यांक आपलो सांगात दिता. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. ह्या तुजें म्हाका खबना तुज्या एका पुत्रान म्हाका
जेजूक आमच्या काळजान शिवताना गायन गावया एकाच उंड्यान D10 पान 52 D10 पेज 52. प्रितीच्या बाबडीनो आमी कोळीत कोत्ता आयज आमच्या भुरग्यांचो रितीर 120 भुरग्यांनी नांवां दिल्यांत मागुया ह्या भुरग्यां पासत तांकां हो कृपे बरीत जावंक देवाची कोड ओळख मेळूंक देवाचें बेसांव ह्या भुरग्यां वरवीं भुरग्यांचेर आनी कुटुंबाचेरूय पडूंक मागुया ज्या आवय बापायन आपल्या भुरग्यांक उस्कायल्यान तांचेरूय आशिर्वाद मागुया तांकां शाबासकी पर्यंत ताणें आपली जतन भुरग्यांची कशी घेवची ती बरी भाशेन पाळल्या आनी दुसऱ्यांनी शिंगचें जेन्ना आमी गोंयचेंत असले कार्यक्रम घडयतात तेन्ना भुरग्यांक धाडचीं भुरगीं देवा बरीं जितलीं आसात तीं फाल्यां तुमचेय बरीं आसतलीं देवाक मान दितात ती तुमचो मोग कोत्तलीं मागुया आमच्या भुरग्यां पासत फाल्यां 6 एप्रिलाची आमचो सांत पास हांवें सगळ्यांक स्विकार करून सांगलां बरे भाशेन भक्तीपणी ह्या संतोष पासूसांत आमी वांटो घेवया जेजूच्या हांदार कुरीस ह्या वर्साक पाप साहेब मागता आमी सगल्यांनी जेजूचो कुरीस नियाळचो म्हजो कुरीस तुजो कुरीस जेजू घेवन आमच्या गांवांत वेतलो ताका बोजुया ताका मान दिवया भक्तीपणी वांटो घेवया न्हय फकत मिसांत पूण ह्या आख्ख्या आक्तांत दिस होल एक्ट इज ऑफ ग्रेट पेनन्स and spirituality ओड प्राचिताचो आनी आत्मिकतायेचो आक्त हो भाव बऱ्या मनान भाग्यवंत मनान वांटो घेवया प्राचीत काळ जितलें सोम्याच्या मरण संभ्रम लागीं पावता तितलें आमी खोल देवांत रिगूंक जाय तितलीं आमी आत्मिकतायेन वाडूंक जाय मागता हेंच आमचे लागीं घडोवंक तर 5 वाजता आमचें मीस सुरू जातलें फादर झेवियर ब्रागांझा जो आदीं ह्या इगोर्जेंत कूर आसलो तो येतलो सगल्यांनी पासाच्या मिसांत हाजीर जावन आयज कुर्साची वाट आसा मास्टर जाले मरोड 5:30 वाजता वाड्याच्या मेंबरांनी कुटुंबांनी ह्या कुर्सा वाटेंत हाजीर जावचें उबी रावया प्रार्थुया सरस्परा ह्या पवित्र देण्या वरवीं आमी पातकांतलीं सुटों आनी आमचे दिसपटे जिणेंत तुका मानो हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सरपोत विदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. वसुन्यात क्रिस्ताचे शांतीन मोगान आनी खालतिकान जियोंक तुमकां धाडटा देवाचे उपकार मिसाच्या शेवटाक गायन गावया
K4 जिवितातूं उजवाडातूं पान 141 K4 page 141. तुझे जीवित म्हाका लाभो उजवाडाच्या उजवाडातूं तुजोच उजवाड म्हाका दाखो सूर्याच्या सांगात आपासून